केप्यां शेल्डा शेतकारांनी घाम काडून ऊस लायलो खरो, मात खंयचे कडेन कांय ना. WRDन उदक सोडूंक कळाव केल्ल्यान तांची उशेलां करपून गेली. लाखांनी लुकसाण जालां. परूय हीच गत. हे खेपे तांणी 15 नोव्हेंबर मेरेन साळावली धरणाचें उदक तांकां सोडपाक सांगिल्लें. 15 डिसेंबर जालो तरी तांकां उदक पाविल्लें ना. हे जे पळय शेतकरी आसा जे पळय हिंगा ऊस रोयताय ते चडशे 80% सुमार देवस्थानाच्या प्लॉटां भितर रोयताय आनी आमी हजारांनी लाखांनी रुपये खर्च करून ही पडीक जी जमीन आसली ती ह्या ऊस लागवडी खाली हाडली. कित्याक सरकारान सुद्दां खूब योजना जाहीर केल्यो, जावं ऊसाक आधारभूत रक्कम दिली, खूब दिली, पूण ह्यो गोश्टी ह्या सरकारान ज्यो पळय योजना दिल्या ताचो फायदो घेवपाक शेतकऱ्यांक मेळना. कारण मेन म्हणल्यार उदक लेट येता आनी ज्या प्रमाणात जे पळय प्रोडक्शन जावपाचें ते जायना आनी त्या खातीर सरकारान इतली आधारभूत रक्कम दिली जाल्यार सुद्दां तांचो आमकां फायदो मेळना. आनीक शेतकऱ्यांक इतलो प्रॉब्लेम जाता की देवस्थानाचे जे पळय इन्स्टॉलमेंट जो भरपा आसा तो सुद्दां ते टायम टू टायम भरूंक शकनाय. सगल्यो पळय गोश्टी आसाय न्हू त्यो ह्या कांय चुकीच्या धोरणाक लागून जाताय. तेन्ना सरकारान आतां जाता तितले बेगीन उदक सोडचें आनी फुडल्या वर्सा सावन पळोवचें की तें तेंगेलें पळय साफ सफाई करपाक हें आसा तें पावस जातकीर बेगीन ऑक्टोबर म्हयन्याक करचें आनीक नोव्हेंबर 15 म्हणल्यार सगळे शेतकऱ्यांक उदक मेळचें आनी तांकां ह्या त्रासांतल्यान तेंची सुटका करची. शेल्डे गांवां भितर आमी संजीवनी उदकाचेरच अवलंबून आसाय आनी तेन्ना आमकां बेगीन उदक दिवचें अशें आमी हें लेटर केल्लें. आतां नोव्हेंबराच्या 15 तारीख जावन गेले, टोटल 1 म्हयनो जालो. आतां मिड डिसेंबर जायत येयले कडेन आसा तरी आसतना आमकां उदक मेळ्ळिना. सावड्ड्या ब्रँच बी आसा, ही सोसायटी आसा ती सावड्ड्या ब्रँची येता आनी सावड्ड्या ब्रँचीचें अजुनीच काम स्टार्ट केलें ना. मेन कॅनाल, वॉटर कोर्स आनी बारीक बारीक ज्यो पायपलायन आसा त्यो लिप जाल्यो नाय. तेका लागून शेतकऱ्यालो टोटल ऊस जळोन जे सुकोन गेले कडेन आसा. 2,13,000 जी रेंट आसा 3 वर्साची वर्सा 2,13,000. तशें आतां आमी इतले खर्च करता हेका उसाक, लेबर प्लस आमकां बाकी इतर सगळे सारे मिरे सगळे. आनी गेले वर्साक अशेंच पयलीं आमकां दुकरां लागतालीं, दुकरां लागून आमी भरपूर खर्च केलो. इतलो बेरालां हें तें लावन सगळो खर्च केलो आसा. तशें दुकरांचो बंदोबस्त आमी केलो आनी आतां आमगेलें उदका लागून एकदम हें जाता. तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जें पळय आसा तें सगळ्या लोकांक सांगता की तुमी शेत रोयाय, आमी तुमकां जातली तुमगेली फॅसिलिटी दिता, आमचे कडेन कितें आसा तितलें तुमकां आमी दिता, मदत करता अशें म्हणटा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार प्रत्यक्षांत शेतकऱ्या फुड्यान कोण पावना. आज आमगेलें हें उसाक उदक जाय जवळ जवळ नोव्हेंबरा म्हयन्याक आमकां उदकाची गरज आसली, पूण अजुनूय आमकां उदक मेळना. उदक मेळना आसल्या कारणान हे सगळीतलो ऊस आमगेलो करपोन गेले कडेन आसा. 40 वर्सां जाली हांव ऊस रोयतां जवळ जवळ. आनीक आज ती ऊसाची परिस्थिती अशी बिकट जावन जाल्ली गेली आहा त्या शेतकऱ्यांक की कशेंच परवडना. हांव लोन जवळ जवळ हांवें 9 ऊस लायला आनी तो 9 ऊस जवळ जवळ 1 लाख रुपया एक्सपेंड केला, इन्क्लुडींग सगळें. आनीक टोटल्ले फर्टिलायझर नासतना ऑर्गॅनीक म्हणून यूज केल्लें. तेका लागून हांवें ऊस जातना बरो जाला. म्हणल्यार आयची अशी परिस्थिती फक्त उदका लागून हो सुकोन गेल्ले कडेन आहा आनी हांव म्हागेलो जवळ जवळ 1 लाख रुपया थंय कसोच भरपाचें ना. आज सोडटा फाल्यां सोडटा म्हणून सांगतात, अजून मेरेन तरी ह्या शेतकारांक वाली ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. माजोड्या सेंट रॉकाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. भाविकांनी मिसाक गर्दी केल्ली. सेंट रॉक लोकांक पिडा आनी रोगा पासून मुक्त करता असो भाविकांचो विस्वास. हांव धांवेलो तुमी म्हाका पिवूंक दिलें, हांव वाट सुरू आसलो तुमी म्हाका पिराड दिलें, हांव पियेत आसलो तुमी म्हाका भेट दिली. आनी हेंच ह्या भाग्योत रॉकीन आपल्या जिवितांत ओळखून घेतलें आनी पिडीमोनाची सेवा केली. तांचे पासत तो ह्या आकबाबेल गांवांत रावलो आनी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपल्याकूय पिडा, आपल्याचेरूय पिडा घुरी घालतली हें चिंतिनासतना क्रिस्ताच्या मोगा खातीर ताणें सेवा केली. आमी जोडेकल्या एकामेकाची सेवा करूंक, पिडीवत आसोवे हुस्को दाखोवंक, गरजे वत आसोवे हुस्को दाखोवंक आमकां पळोवपाक दिवंक एक नमुनो.
आता पळोवया गोयच्या सरभोंवतणेच्यो खबरो. आकेबाज शांतीनगरांतले स्पीड ब्रेकर थावा सरपंच सिद्धेश भगतान स्वता फुडाकार घेवन रंगयले. संबंधीत खात्या कडल्यान कांयच एक्शन जायना. सरकारान बारीक सारीक गजाली पयली जाग्यार घालूंक जाय अशें तो उलयलो. जे बारीक बारीक कामां आसा ताका टेंडराची गरज आसना आनी हांव मागता सरकारा कडेन, सरकार आपलें काम बऱ्यापैकी बरें केल्लें आसा. पूण हांव म्हणटा कितें, जे सरकार सीएमान अश्योर केला की आपूण 25 कोटी दितलो एक आमदाराक, हांव सीएमा कडेन मागता की ह्या इंजिनियरांक पयलीं 25,000 दी हे स्पीड ब्रेकराक पेंट आनी डिवायडराक पेंट मारपाक. म्हाका एक सांग, आमकां खबर आसता की ग्रासरूट लेवल जेन्ना लोकांक कितें गरज आसता ती हे तांकां दिसत हे स्पीड ब्रेकर पेंटींग बारीक बारीक वस्त म्हणून. पूण हांव कितें म्हणटा, आयज आमी पयशे काडून हे काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता की ही बारीक बारीक गोश्टी खंय तरी एक व्हडल्या प्रमाणात एक्सिडेंट जावन कोण आपलो जीव वगडावपाक शकता, तेन्ना सरकार कितें करतले. हांव सरकारा कडेन मागता. कशें आहा तें कळनाशिल्लें, ताका लागून हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाताले. दाट वस्ती असले कारणान हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आहा. त्या खातीर हें करप सामकें गरजेचें. पेंटींग ते लोकांलें लक्ष वयता ना, हे स्पीड ब्रेकराचेर लक्षच वचना, झप करून ब्रेक मारप जाता आनी एक्सिडेंट खुबशे जाता. आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्यादित आपली 25 वर्सां मनयता. 1 आणि 2 जानेराक तांच्यांनी बाळी कार्यक्रम आयोजित केला. 1 जानेवारी 2018 ह्या दिसा आदर्श कृषी सहकारी संस्था आपल्यालो 25वो रौप्य महोत्सव जो आसा वर्साचो कार्यक्रम 1 जानेवारी आनी 2 जानेवारी ह्या दिसाक आदर्श आचल भवन रेल्वे स्टेशनाच्या लागीं हांगा आमी बरगतच कार्यक्रमा बरोबर हो संपन्न करपाचो आसा. ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय श्री मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री गोवा हांच्या हस्ते उद्घाटन जातलें सकाळची 10 वरांचेर. आमी वेगवेगळे तरेची प्रदर्शन दवरतले. आदर्श एग्रो एक्झिबिशन ह्या प्रदर्शनाची आमची थीम आसा आनी ह्या वेळार वेगवेगळी प्रदर्शन आसतलें. प्रामुख्यान हातूंत सहभागी जावपी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, गायांचे ज्यो दुभती गाय आसात मिल्ची एनिमल्स तांचे एनिमल हजबंड्री हे एक्झिबिशन दवरतले, वेगवेगळे तरेचे गायो. डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगाच्या भुरग्यांनी स्पेस 2017 7वी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आयोजित केली. सेक्युरिटी, प्रायव्हसी आणि अप्लायड क्रिप्टोग्राफी इंजिनियरिंगाचेर चर्चा जाली. We will need almost 2 Earths to satisfy all of us. We have to. That's why there's so much hunger, there's so much division between the rich and the poor. And as much of technology that drives us, makes us bigger, makes us ambitious, makes us want to do bigger things, if we don't reach to the poorest of the poor at that grassroots level by taking technology right at his or her doorstep, then doing all these things, I think maybe it'll be good for scientists, but it will not reach those people. Don Bosco has a huge footprint, not only in Goa, in India, but the worldwide. I think, Father, you should also think of it. How can we reach those poorest of poor, get technology to their doorstep? Can we get them involved in what we are doing? Because here today we have a select audience, an audience that only is not only dealing with science, technology, understanding all the requirements of cryptography or whatever technology else we discussed today. But how else can we involve? And this limits to growth is something that not I am saying, is something that has come up 1972. Bureau Report, Prudent. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.